लुकाचे सुवार्तेंतली सर समजूंक सलीसी वय कश्टी वय। आयची सुवार्ता सुंकागारां आनी पातक्यांक न्हय बगर शास्त्री आनी फारिजेवांक उद्देशून सांगलेली म्हणून सुवार्तेंत कळटा। कित्याक सुंकागारां आनी पातक्यांनी स्नानीक जुवांक आनी जेजूक दोगांयकी स्वीकार केले। देखून सुवार्तेंतले ह्या काळाचे मनीस शास्त्री आनी फारिजेवूच आसात। कित्याक सुवार्ताच सांगता तशें फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जुवांवलाकचें स्नान घेवंक इन्कार केल्ल्यान आपणा विशांतली देवाची मांडावळ तांणी निर्फळ केली। देखून सुवार्तेंत जेजू तांकां एकामेका खेळाक आपोवच्या भुरग्यांक सरी करता। एक भुरग्यांचो पंगड आनी एका पंगडाक पिरलोक फुंकून नाचच्या लग्नाच्या खेळाक आपयता, पूण तीं तयार नात। आनी एक पंगड हांकां दुका गितां गावन मरणाच्या खेळाक आपयता, पूण हीं तयार नात। लुका प्रमाणे एका पंगडान करचें आनी एकल्याक ताळ पडना। हेर उतरांनी सांगचें तर जुवांवन आनी जेजून कितें केल्यार हे शास्त्री आनी फारिजेव घोडी काडूंक लागतात। ते संपूर्ण तरान देवाचे मांडावळीच्या वा दैवीक जाणतिकायेच्या खेळांत वांटो घेवंक इन्कार करतात। जुवांव आनी जेजूच्या प्रवादी संदेशाक शेळमोडी प्रतिक्रिया दितात। दैवीक जाणवाय जुवांव आनी जेजूच्या शिकवण्यांनी व्यक्त जाल्या आनी ती स्वीकार केल्ली ती जाणवाय चुकीवीन म्हणून तांच्या जिविताचे चालींत दाखोवन दितात। खेळाक मेळची भुरगीं जावंक सुवार्तेचो उलो सुवार्तेचे जाणवायेंत रिगून सुवार्तेचो संदेश स्वीकार करूंक आनी क्रिस्ताच्या पाटलावांत बुडोवंक एक वपारी बरीत उलो।